नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभेच्या 2 उमेदवारां खातीर गोंयांत सकाळ सावन मतदान सुरू जालें. उत्तर आनी दक्षिणेत एकूण 11,79,000 मायज मतदार मतदानाक देवल्यात. गोंयभर 1725 मतदान केंद्रांचेर सकाळीं 7 सावन मतदान सुरू जालें. 6 मेरेन चलतलें. कालोराक लागून मतदान केंद्राचेर पयलेच खेप रिफ्रेशमेंटाची तयारी केल्या. ईव्हीएम मशिनां काल सांजे केंद्राचेर पावलीं. वेंचणूक यंत्रणा कामाक लागल्या. वोटिंग चालू आसा आनी लोकांची पाठिंबो खूब आसा आनी त्या प्रमाणे आमची कॅन्डिडेट आसा ती नंबर 1 आसा. ती नंबर 1 येतली आनीक गोंयांत साद गोवा ती MP जाता आमकां खात्री आसा. गोंयची सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसा तिका म्हणजे ती हांगासर प्रश्न ना. आनी कोणें तरी म्हागेल्या मतदारसंघात तिका भरघोस मतांनी ती येतली आनी आमचे पुणे मतदारसंघ जे आसा तिका सपोर्ट करता. आनीक म्हाका दिसता ती सावथ गोवा सगळ्या लिडींग येतली आनी सावथ गोंयची MP जातली आनी मोदीच्या हात बळकट सर. RG आसा, काँग्रेस आसा, मागीर बाकीचे कित्याक आमी दुसऱ्या पार्टीचे उरलो. आमची पार्टी येता, आमचे पार्टीचो कॅन्डिडेट येता आनी मोदीचे हात बळकट येता आनी आमचे देशांक मोदी सरकार जाता. सर कितली पर्सेंटेज जातली अशें एक अंदाज फोंडेच्यान? कितले पर्सेंटेज जाल्यार हायस्ट आमी आसतले. फोंडा हायस्ट आसतले जावं काय हे तिनूय मतदारसंघात? प्रयत्न आसा. आमचे सगळे कार्यकर्ते वावरतात. आमचे कार्यकर्ते सगळे वावरतात आनी लोक आहा ते आमकां वोट दितले कन्सिडर करून. कित्याक आमची कॅन्डिडेट बरी आसा, सोशल वर्कर आसा, ती कॉलेजीस चलयता, तेंचे कॉलेजीस सगळे तेंचे इवन तेजे आजन सुरू केल्ले आमकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर. म्हणजे सगळे तरेचे आमकां ते आमच्या लोकांचो आनी सावथ गोंयचो म्हणजे फोंडेच्यान सुरू तेजो सपोर्ट. ओवरऑल इलेक्शन कमिशन जी अरेंजमेंट केल्ली आसा ती कशी कितें आहा? म्हणजे लोक गरमीचे दीस आहा आनी लोक भायर सरतले वोटिंग करपाक येतले तांकां? म्हाका खात्री आहा लोक भायर सरतले. कित्याक वोटिंग रायट तो 5 वर्सान एक येता तो लोकांनी चुकूंक जायना. तो येवपाक जाय कारण देशाचें हे भविश्य आतां तेंचे मुखार आसा. कित्याक हे देश जो आसा आयज त्या देशा लागून आमची प्रत्येक मनशाचो आदार लागपाक जाय. ताका लागून प्रत्येक मनशान कोणी आसूं तर तेणी सगळ्यांनी येवपाक जाय. आपलो वोट जो आसा आमकां खूब वर्सांनी शेकडो वर्सां नंतर त्या वोटाचो रायट मेळ्ळा. तो रायट आमी पुरेपूर आमकां देशाक जे चलोवपाक जे आसा प्रायम मिनिस्टर किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट हो आमकां जाय त्या प्रमाणे आमी आमच्या लोकांनी प्रयत्न करपाक. प्रत्येक मिनिस्टर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ट्राय करता की जाता तितली चड वोटिंग घेवपाक. फोंडा, मडकय आनी आमी म्हणटा शिरोडा. सो फोंड्या लीड आसतली ह्या दोनी हितून दिल्ले काय कशें कितें? मोठ प्रमाणात लीड हाडपाक पळयतात आनी म्हाका खात्री आहा की आमकां लीड मेळटली. कित्याक प्रत्येक आमचे जे हे आसात कार्यकर्ते आसात, कावन्सिलर आसात, सगळ्या तरेचे आमचे फोंडेचे ते सगळे वावरतात मतदारसंघ आमचे फोंडे मतदारसंघाचे. प्रत्येक मतदारसंघाचे ते आमचे कार्यकर्ते वावरतात. मडकयचे मडके वावरतात, हांगा वावरतात, शिरोड्या वावरतात. आमकां हे गोवा आसा हो सावथ गोवा म्हणटकीर आमी आमकां ह्या गॅरंटी आसा की पल्लवी MP ही आसा निवडून येयली अशी म्हाजी खात्री. लोकसभेच्यान म्हाका दिसता खूब बरें वातावरण आसा आनी फोंड्या भितर आमी सगळे श्री रवी नायक सर जे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर MLA फोंडा आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी जी मेहनत घेतला इतले दीस ते म्हाका दिसता एवरी पार्टान जेन्ना आमी घरा गेले यंग वोटर्सा कडेन आमी कनेक्ट केले. एकूच दिसून येता तशें आमी मार्केटान भोंवले. एकूच दिसून येता की सगळे लोक आमचे मॅक्झिमम फोंड्या मतदारसंघाचे आनी फोंडा तालुका जे आसा आमकां असो मिटींग पळयला. मिटिंगेक आमचे कितले लोक जाल्ले आनी महिला खास करून महिला खूब आशिल्ली. सो हे आतां सुद्दां ह्या बुथार म्हाका दिसता सकाळच्यानूच लायन लागली. सो आमकां खात्री आसा की फोंड्या मतदारसंघांतल्यान भरपूर लीड आनी फोंडा तालुक्याच्यान भरपूर लीड आमचे कॅन्डिडेट मिसेस पल्लवी श्रीनिवास डेपो हांकां मेळटली आनी खूब मतान सावथ गोवा सीट ती जिखतली ही आमकां खात्री आसा. कितली एक अंदाज पर्सेंटेज जावपाक शकता अशें अंदाज तुमचो?
फोंड्या भितर हय मॅक्झिमम आम्ही सगळे कार्यकर्ते आता थोड्या कळटले की आम्ही मॅक्झिमम कार्यकर्ते लोकां भायर लोकांक रिक्वेस्ट केला आमी सगळ्याक घरा असून ते लोकांनी मॅक्झिमम वोटींग करचे. सो आमकां खात्री आसा की मोर दॅन 75% जावपाकूच जाय. सो अशी आमची खात्री आसा. 80% जावपाक शकता पूण आमी प्रयत्न करतले आनी आमकां आशा आसा की लोक खूब भायर सरतले आनी मोर दॅन 80% जावपाक शकता. लोक भायर सरता कारण म्युन्सिपालिटीन भरपूर गर्दी आसा वोटिंग करपाक. ते लोकांक उत्साह तेच सांगता न्ही सगळे कडेन लोक लायनी पयलींच उबे आसा आनी खात्री आसा की म्हाका दिसता की ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे प्रायम मिनिस्टर जे नरेंद्र मोदी यांचे जे कार्य आसा ते पळयलें जाल्यार आनी लोकांक खबर आसा की फुडें आमचो देशाचो विकास आनी बरो फुडें व्हरतलो जाल्यार परत आमकां नरेंद्र मोदी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर परत आमकां प्रायम मिनिस्टर जाले जाल्यारूच आमची इंडियाक बरें म्हणजे आनी फुडें डेवलपमेंट जावपाक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं आनी इकॉनॉमिकली आमी फुडें वचपाक आमकां खूब हेल्प जाता. हे फावट लोकसभेचे मतदान उत्सव कसो मनोवपाची वेंचणूक आयोगाची तयारी. वेगवेगळे बूथ केल्यात. तातूंत 88 मॉडेल बूथ, 40 पिंक बूथ, 80 ग्रीन बूथ आसतले. उत्तरेंत दिव्यांगां खातीर 5, दक्षिणेत 3 बूथ आसतले. प्रुडंटाच्या टिमीन गोंयच्या ह्या खाशेल्या मतदान केंद्राचेर वचून पळोवणी केली. आनी फाल्यां 7 सकाळीं मतदान करपाची हे चालू जातली 7 ते 5 पर्यंत. आनी म्हणजे भितून तुमी हांगा पळोवंक शकतात हांगा जे कोण आतां हांगा येतात यूथ बीन तांकां हांगा फोटो बी मारपाक जाय जाल्यार हांगा फ्रेम बी दवरिल्ली आसा. इलेक्शन कमिशनर हेंच्यांनी नवीन मॉडेल अशें धरून पिंक मॉडेल पिंक अशें मॉडेल धरून बिचोली राधाकृष्ण हायस्कुलान हांगासर पिंक पोलिंग बूथ दवरलेले आहा. त्या प्रमाणे हांगासर बूथ नंबर 25 आनी 26 वोटींग केल्ली वयतली. वुमन पोलिंग बूथ म्हणून मानले वयतले अशें हे पिंक पोलिंग बूथ आहा ते बिचोलीचे म्युन्सिपालिटी ताच्या ऑपोजीट आसा. पणजेत तशें पळयत जाल्यार ग्रीन बूथ आसा, दिव्यांग बूथ, वुमन स्पेशल बूथ अशे विविध बूथ हांगा रेडी जाल्ले आसा. आमी सध्या आसा TB कुन्ना हायर सेकंडरी कांपाल हांगासर आनी तशें मागीर फाटल्यान पळोवपाक शकतले तुमी हांगासर हे डेकोरेशन सगळें केलेलें ग्रीन बूथ हो हांगा रेडी जाल्लो आसा. ग्रीन बूथ दाखोवपा खातीरूच न्हू आनी आमी हे पळयतले की झाडां ही वाडटली अशें म्हणून. खरेंच हांगा लीप निवळ नासले आमी निवळ करून बरें अशें एक बारीकशें गार्डन करपाचो एक आमचो विचार आहा फुडें TB कुन्ना कांपाल. सो हांगासर कितले ग्रीन बूथ आसा? हे 2 ग्रीन बूथ आहा पार्ट 25 आनी हो पार्ट 26 तो. आनी हे दोनूय ग्रीन बूथ केल्ले आहा. आमी एक हो नवीन उपक्रम घडोवन हाडलेलो आहा. आमचो मामलेदार सराच्या मार्गदर्शना खाली हे सगळें जाल्लेलें आसा. BLO ह्या होम सायन्सीचो पार्ट 27 ECN इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ आसचो म्हणून. सो त्या प्रमाणे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ जाल्लो आसा. पिंक बूथ म्हणजे ऑल वुमन मॅनेज बाय पुलिंग स्टेशन. वुमन हे करता मॅनेज करता सगळी बायलांच आसता सगळी. सो पुलिंग टीम पुलीस मागीर सेक्युरिटी स्टाफ सगळे बायलां आसतली. पिंक बूथ मिन्स हांगासर जे हे आसतले ऑफिसर आसतले ते सगळे लेडीज आसतले. पिंक बूथ म्हणल्यार सगळे लेडीज आसतले आनी इन्क्लुडींग पुलीस ऑफिसर. सो अशा तरेचो स्पेशल बूथ आसा कांपाल हांगासर पणजे. हांगासर नागवे सत्तरी हांगासर आसा आनी नागवे सत्तरी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जो आतां बूथ पळयतात तो बूथ एक पिंक बूथ म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे तुम्ही पळोवंक शकतात की म्हाज्या फाटल्यान जो बूथ आसा तेजेर सगळे जे तुमकां पळोवपाक मेळटा ते सगळे पिंक आसात. इवन ह्या स्कुलाचे कंपाऊंड पासून जे आसा ते पिंक कलरान पेंट केल्ले आसात. मागीर जो पेंडल तुमकां दिश्टी पडटा तोय पिंक कलरचो आसा. तशीच पिंक कलरची फुलां बिलां सगळे यूज करून सगळो टोटल हो पिंक कलर बूथ सेटअप केल्लो आसा. आतां सध्या हांगासर कुमारखंड गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल पिसुल्ले सत्तरी हांगासर आसा थंय पावल्लो आसा. आनी हांगासर हो जो म्हाज्या फाटल्यान तुमी बूथ पळयतात तो एक ग्रीन बूथ म्हणून डिक्लेअर जाला आनी तशीच त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सजावटूय केल्ली आसा. ग्रीन म्हणजे हांगासर तुम्ही पळोवंक शकतात की स्कुलाचे कंपाऊंड पासून आसात ते सगळे टोटल तेंच्यांनी सगळे ग्रीन कलरान रंगयल्ले आसात. जेणे करून ग्रीन जो कलराचो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो हांगासर फील येता. एंट्रन्साचेर हांगासर जे बांबूस तेंच्यांनी यूज केला. मागीर ह्या माडांची चुट्टां घातल्या वयर सावळेक तेंच्यांनी. गेल्या वर्सा होच बूथ आसलो तो इको फ्रेंडली बूथ म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आनी ऑल ओव्हर गोवाच्यान ह्या बुथाक सेकंड प्राइज मेळ्ळें. आनी आयज हो बूथ आसा तो ग्रीन बूथ म्हणून सेटअप केल्लो आसा. पिसुल्ले सत्तरी हांगासर आसा आनी पिसुल्ले सत्तरी हांगासर यूथ पोलिंग बूथ हो जो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात तो यूथ पोलिंग बूथ सेटअप केल्लो आसा.
आणि ह्या बुथार वेगळेपण म्हटल्यार हांगासर एंट्रन्साचेर बलून्स, भितर जे आमी वोटींग करतात थंयसर सगळे कडेन बलून्स लायल्ले आसात, जाका लागून एक वेगळे तरेचे जे एनवायरमेंट आसा ते क्रिएट करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. हांगा पिसुल्ल्या जो यूथ वोटींग बूथ आसा थंयसर 18 ते 25 वर्सां भितरले 117 यूथ आसात ते वोटींग करपाचे फाल्यां आसात. भूतान, मंगोलिया, इस्रायलासान विदेशी डेलिगेट्स भारताची वेंचणूक प्रक्रिया समजून घेवंक गोंयांत 3 दीस गोंयांत आसतले. वेंचणुकेच्या आदल्या दिसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वचून वेंचणुकेचे तयारीची पळोवणी केली. फाल्यां मतदान बुथांचेर वचून पळोवणी करतले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गीते प्रुडंटा कडेन उलयली. The delegates of Bhutan, Mongolia and Israel, and they are here to understand how the election process happens in India. They are here to see on how the entire machinery that we proudly stand in India as a world's largest democracy actually functions. They are here to see how we are doing it. So from which countries they were? They are from Bhutan, Mongolia, Israel. For how many days they will be here? They'll be here for 3 days. So today they'll be picking up the dispatch centers and then they'll see some polling stations of town. And then tomorrow they'll be going around and looking at our polling stations. So how the vote happens. So they'll be there. Yeah, tomorrow there will be debriefing and then they will be debriefing. मंगळारा मतदान चुकोवचें न्ही म्हूण वेंचणूक आयोगाच्यो खासा जागृती मोहिमो आनी तेवटेन आदल्या दिसा ट्रेन भरून मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्यान लोक वालंकिणी. मतदान सोडून वालंकिणी तीर्थयात्रेक ट्रेनीच्यो तिकेटी खंय आदींच बूक केल्ल्यो. तेन्ना वेंचणुकेची तारीख थारून आशिल्ली. आतां खंय वचचेच पडले. हांव आतां मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आसा आनी हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा ही ट्रेन आयज वेलंगनी वचपाक भायर सरता. आतांच ती वास्को सावन मडगांव आयल्या आनी मडगांव सावन ती आतां वेलंगनी वचपाक भायर सरल्या. आनी हाचेर आमचे जायते गोंयकार लोक हे गाडयेन आयज वेलंगनी वचपाक भायर सरला. आनी फाल्यां मायाची 7 तारीख आनी गोंयांत लोकसभेची इलेक्शन जावची आसा. आमी जेन्ना त्या लोकां लागीं विचारली बाबा तुमी अशें कित्याक करतात, तुमी वोटींग रायट सोडून वेलंकनी कित्याक वतात, सो तेन्ना तांणी सांगलें की आमी ह्यो टिकेट्यो कांय म्हयने पयले काडलेली आनी तांचे लागीं आनी कांय उपाय ना म्हणून. सो आतां ही ट्रेन वेलंकनी वचपाक भायर सरल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावयो डायस. देशाची उदरगत करपी, धर्म आनी संस्कृती सांबाळपी, रामराज्य सांबाळपी उमेदवारांक मतदान करचें. मतदान करतना देशाच्या फुडाराचो विचार करात. तपोभुमीच्या स्वामी ब्रह्मेशानंदाचो मतदारांक उलो. लोकसभेच्या मतदानाक सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन भायर सरचे म्हूण उलो. इलेक्शन येत आहे तर सगळ्यांनी आपलं आपलं मत जे आहे हे देशाने आपल्याला अधिकार दिलेला आहे तो मत आपण सगळ्यांनी द्या. जेवढं आपल्याला मतदान करता येईल तेवढं करावं. सगळ्या हिंदू बांधवांना मी सांगू पाहतो की त्यांनी मतदानाचा हक्क जो आहे तो आपला बजवा आणि जे आपल्याला विकास देतं, आपल्या धर्माला जपतं, आपल्या संस्कृतीला जपतं, आपल्या स्वतःच्या कल्चरला मोठं करतं, अशा सगळ्यांना आपण मोठं करायला पाहिजे. अशा सगळ्यांना आपण मतदान केलं पाहिजे. आपण पाहिलं पाहिजे की मी माझ्या देशाला मोठं करतो का, मी माझ्या धर्माला मोठं करतो का, मी माझ्या संस्कृतीला मोठं करतो का, अशा जागी आपण मतदान करायला पाहिजे. त्याचं कारण हे आहे की मी आमच्या देशामध्ये चांगली जर समजा पिढी घडवू पाहतो तर ती पिढी या देशानेच उभी करायची आहे. म्हणजे तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी ती उभी करायची आहेत. तर येत्या 7 तारीखला मतदान आहे आपल्या गोव्यामध्ये. जिथे जिथे जे मतदान करण्यास आहेत त्या सगळ्यांनी आपल्या आपल्या जागी जाऊन मतदान करावं आणि आपल्या देशाला प्रगतिशील बनवावं, विकासशील बनवावं
हे आपण सगळ्यांनी मिळून सगळ्यांनी करूया. आणि ज्या श्रीरामांनी आपल्या या देशाला संस्कृती दिली, ज्या कृष्णांनी आपल्याला बोध केला, अशा या रामकृष्णांचा हा देश आहे. अशा रामकृष्णांचाच हा देश राहण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया आणि आपल्या या देशामध्ये असलेलं मतदान करूया. तुम्हा सगळ्यांना मतदान करण्यासाठी विनंती. ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI नोंदणी विशीं कांय याचिका हायकोर्टान सुनावणेक घेतल्यो. एके केशींत याचिकादाराचो पासपोर्ट रिवोक केल्ल्यान ताका OCI कार्डा खातीर तो सबमीट करूंक मेळ्ळो ना म्हूण ताका कार्डय दिलें ना. ताचो पासपोर्ट रिवोकेशन आदेशच पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट म्हूण वापरचो कोर्टाची अधिकाऱ्यांक ऑर्द. If you are not challenging the revocation of the passport, then the situation for all those would be the same, in the sense once a passport is revoked, that revocation of the passport will be considered as a surrender certificate, and the authorities who are supposed to consider your application. OCI कार्डाचेर विदेश व्यवहार मंत्रालयान 4 एप्रिल 2024 दिल्ल्या आदेशाप्रमाण निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टाचो अधिकाऱ्यांक आदेश. See, OCI petitions were filed on the ground that the government is going to reject request of OCI card based on the reason that they have acquired a Portuguese nationality and that fact has been suppressed, and further they have renewed Indian passport even after acquiring the Portuguese nationality. So for which we were saying that OCI issue is independent under Section 7A of Citizenship Act, for which that Passport Act cannot be brought into picture, and therefore our passport was wrongly revoked. So therefore we went to the court saying that we should be granted OCI certificate. So what is the order today? Today there is, now in the meantime what has happened is there is a circular issued by Ministry of External Affairs dated 4th April 2024 which facilitate that the revocation certificate should be treated as surrender certificate now. So court has said that without prejudice to our rights and contention that we can apply for OCI certificate based on that circular. So that is the order today and petition has been kept pending. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कामुर्ले एका घराक रातीं उजो लागलो. 1.5 लाखाचे लुकसाणीचो अदमास. फ्रीज, 2 फॅन, घराची दारां लासून काबार. सकाळीं प्रकार लक्षांत येतनाच उजो पालोवपी दळाच्या कानार घाले. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. हुंदरांनी लायटीच्यो वायरी खावन शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला असोय म्हणून दुबाव. प्रिया वैकुंठ चोडणकर. जेन्ना हांव उठलें पळय बेडरूमांसून भायर सरलें तेन्ना पळयत जाल्यार सगळ्यांक धुंवर जाल्लेलो. आनी मागीर हांवें टॉर्च घेवन भितून किचनान टॉर्च मारली पळय जाल्यार फ्रिजाच्या पोंदसून उजो पेट्टा. आनी मागीर हांवें बेगीन येवन ते फाटलें दार ओपन केलें, फुडलें दार ओपन केलें आनी मागीर मिटराची लायट उडयली. आनी मागीर हांवें भुरग्यांक भायर काडली, शेजाऱ्यांक आपयली, तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलें. सिलिंडर बीन भायर काडलें आमी सगळें. आनी मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. मागीर ते येयले अर्दे वरान. तेंच्यांनी मागीर उजो आमचो फ्रीज गेलो, फॅन गेले 2 आनी सगळे पाऱ्यांक बीन काळे जालां. आनी दारां गेली आमची, दारां लायली ती ग्लास गेले जनेलांचे, सगळे ग्लासांक क्रॅक पडले. ओवन गेले. उजो कहो लागला उजो म्हाका दिसता ते आमगे उंदीर जाल्या न्हू, ते उंदरान ते वायर खाल्लेली आसतली, ती शॉर्ट सर्कीट जावन बीन तो पेटलो आसतलो. कितकें नुकसान जालें दिसता? 1.5 लाख मेरेन आमचें जालां नुकसान. सगळे आमचे पिड्ड्यार जाले, फॅन हे ते हॉलानूय आमचे सगळे काळे जाले. धर्मांतराच्या प्रकरणात तडीपार केल्ल्या आदेशाक पास्टर डॉमनिकाच्या हायकोर्टांत आव्हान. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान डॉमनीक आनी ताची घरकान्न जुवानाक उत्तर गोंयच्यान तडीपार करपाची ऑर्डर दिल्ली. मुखेल सचिवान तडीपारी आदेशाक स्थगिती दिली ना. आतां डॉमनीक तडीपारीच्या आड हायकोर्टांत सुनावणी बुधवारा दवरल्या. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार.
बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.